आम्ही जो स्टेटमेंट पळयला ताणें म्हळां की दे आर टॉकिंग टू आम आदमी पार्टी आनी बाकीच्यो कसल्यो पार्टी आसा त्यो आनी थोडे जे ग्रुप्स आसा ते सिटीजन ग्रुप्सूय अजून पर्यंत आमचे कडेन तरी कोण उलोवंक येवंक ना. म्हाका दिसता गिरीश बाब अजून पर्यंत फक्त मिडिया कडेन उलयला आनी खरें म्हळ्यार ही लोकसभाची निवडणूक आसून हे डिसिजन नॅशनल लेवलाचेर घेवंक जाय. तुमी पळयलां गोंयांत 2च सीट आसा पूण दिल्लीक 7 सीट आसा. फाटल्या निवडणुकीत तुमी पळयल्यार काँग्रेसीन आम आदमी पार्टीचे सगळीं मतां फोडून 7य सीट बीजेपीक दिल्ले. ह्या वेळार तशेंच करूंक सोदता. उत्तर प्रदेशाक तुमी पळयलां की 80 सीट आसा. तातूंत सपा आनी बसपाचे ऑलरेडी युती जाल्ली आसा. तांणी सांगिल्लें आसा की आमकां काँग्रेस नाका, काँग्रेसीचो कांय वालोर ना उत्तर प्रदेशांत. तरी पूण काँग्रेस म्हणटा आमी थंय 80 सीट लढटले. सो असल्या स्थितीन कोणा बरोबर युती करूंक शकता काँग्रेस तेंच म्हाका डावट मारता. पूण तुमचो उत्तर दिवपाक म्हळ्यार अजून पर्यंत गोंयांत तरी गिरीश बाब आमचे कडेन उलोवंक येवंक ना, फक्त मिडिया कडेन उलयला. जशें हांवें म्हळें ही डिसिजनां लोकसभेच्या निवडणुकेक नॅशनल लेवलाचेर घेवंक जाय आनी जर तांकां खरें इंटेन्शन आसा बीजेपीक भायर काडपाचें जाल्यार तांणी सारके एफर्ट घेवंक जाय. लास्ट मिनीट मागीर कितें करून कन्फ्युजन करून लोकांकूय कन्फ्यूज करूंक जायना. बेगीन कितें तो डिसिजन घेवंक जाय आनी एक क्लियर कॅम्पेन चालू जावंक जाय. काँग्रेस करीत आयल्या तांची बॉडी लँग्वेज, तांचो स्वभाव, तांची वागणूक ती खरें म्हणजे बीजेपीक हेल्प करपा सारकी जशी दिसता. आनी आतां सुद्दां ज्यो राजकीय घोडामोडी जाता हांगा की तांचे MLA एक्सपोर्ट जाता, काँग्रेसीन निवडून दिल्ले आनीक तांचे एक्स MLA बीजेपींतले ते आपल्या कडेन ओडून व्हरपाचो प्रयत्न करता. सो ही गेम तांचे भितर ती चालूच उरतली. हातूंत लोकांचें गवर्नन्स कांय ना. म्हणून आमी मेन भर घालता तो लोकांचे फुडाराचो आनी लोकांक एक बरें गवर्नन्स मेळचें म्हणून.